सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयच्या मिसाची भेटीन. ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या एस्टेला रॉड्रिगीस तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. दुसरें इंतेसा आमी भेटयता आवरोला मिनेझीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत खेरीत भाशेन दवरुया मणिपूरच्या स्टेटा पासत आनीकूय जायती उचांबडाय मणिपूर स्टेटान सुरू जाल्ली आसा. मागुया तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां शांती फावो करूंक. तशेंच आयज आमच्या सगळ्या गोंयकारांक एक उलो मारलेलो आसा. सगळ्या गोंयकारांनी आझाद मैदानाचेर येवन बाराबोर शांतपणान ह्या लोकां पासत मागूंक बरे भाशेन जावंक आमी मागुया. आनी आमचे जण एकल्याचे सॅक्रिफीस आमची जण एकल्याची मागणी हे मिसाचे भेटीन मणिपूरच्या लोकां पासत खेरीत भाशेन देवा मुखार आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक हक्क दिल्ले आसात आनी आमी ज्या गोराब्यान जल्मल्या त्या गोराब्याचे हक्क आमकां आसात. ज्या राज्यान आमी जल्मल्या त्या राज्याचे हक्क, ज्या देशान आमी जल्मल्या त्या देशाचे हक्क आमकां आसात कित्याक आमी नागरीक. पूण जायते पावटी आमी एकामेकाचे हक्क चोरून व्हेल्यात, एकामेकाचे हक्क आमी चिड्डून उडयल्यात आनी जायते पावटी आमचेच हक्क आमी घेवचे पासत आमी आमची ड्युटी करपाक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांची येशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जाकोबान आपल्या भावाचो मालगडपणाचो ओग घेतलो आनी आतां ताचो आशिर्वाद काडून घेतलो. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजाक म्हातारो जाल्लो आनी ताजे दोळे इतले ओस्कोत जाले की ताज्यान आनीक पळोवंक जायनासलें. आपल्या व्हडल्या पुता एजावाक आपोवन ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता. ताणें जबाब दिलो, हो पळ्ळे आसा. उपरांत इजाकान म्हणलें, पळय, हांव म्हातारो जालां आनी हांव केन्ना मरोन तें नकळो. तुजे हातयार तुजे पोते आनी बान घे आनी रानांत वचून म्हाका एक बरी शिकार मारून हाड. म्हजें रुचीचें जेवण करून म्हाका हाड. तें खाता आनी मोरचे आदीं तुजे आशिर्वाद घालता. इजाक आपल्या पुता एजव लागीं उलयतना रेबेका आयकताली. एजव आपल्या बापाक शिकार हाडूंक रानांत गेलो तेन्ना ताणें घोरान आसलोली आपल्या मालगोड्या पुता एजवाची मोलादीक आगावली घेतली आनी ती जाकोबाक आपल्या धाकट्या पुताक न्हेसयली. ताचे हात आनी पांय आनी मानेची गुळगुळीत सुवात बुकुडल्याच्या खातीर पांगुरली आनी आपणें तयार केल्लें रुचीचें जेवण आनी मुंडो आपल्या पुताच्या हातांत दिली.
आपल्या बापाची वचून ताणें म्हणलें, बापा, पायन जबाब दिलो, ओ पडले आसा. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक म्हणलें, हांव तुजो मालगडो पूत एजब. तुवें सांगलोली तशें हांवें केलां. उठ आनी बोस आनी हांवें हाडल्या ती शिकार का, आनी तुजो आशिर्वाद म्हाका दी. इसाकान आपल्या पुताक म्हणलें, म्हज्या पुता, इतली बेगीन तुका कशी शिकार मेळ्ळी? ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, तुज्या देवान ती म्हजेशी येवंक निर्मिलें. इसाकान जाकोबाक म्हणलें, ये लागीं सोर, तूं खरोच म्हजो पूत एजव जाल्यार म्हाका हात लावून पळोवन दी. जाकोब आपल्या बापाय इसाकाशी आयलो. इसाकान ताका हात लावून म्हणलें, ताळो जाकोबाचो, पूण हात मात एजवाचे हात. ताणें ताका वळखूंक ना, कित्याक आपल्या भावा एजव भाशेन ताज्या हाताक लोव आसली, आनी ताणें ताजेर आशिर्वाद घालो. ताणें म्हणलें, तूं खरोच म्हजो पूत एजव? ताणें जबाब दिलो, ओय, हांवूच तो. उपरांत इसाकान म्हणलें, लागीं सोर, तुजी शिकार खावून म्हाका तुजेर आशिर्वाद घालूं दी. ताणें जेवण ताजेशी हाडलें आनी ताणें तें केलें. आनी ताणें ताका सोरोय दिलो आनी तो पियेलो. इसाकान ताज्या बापायन म्हणलें, म्हज्या पुता, लागीं ये आनी म्हाका तुजो उमो दी. ताजे बोगलेक वचून ताणें आपल्या बापायक उमो दिलो. आनी हाणें ताच्या आंगाचो वास घेतलो. ताजेर आशिर्वाद घालून बापायन म्हणलें, ओय म्हज्या पुताचो पळमोळ, सर्वेस्परान आशिर्वाद घालूं. सुफोड केल्ल्या शेताच्या पळमोळा सारको देव तुका अंतरो वेलो दोव दिवूं, आनी प्रितुमेची सुफोळाय, भरपूर ओरोव आनी सोरो. राष्ट्रांत तुजे मुखार सरपट पडूं आनी पोरजां तुजी सेवा करूं. तुज्या भावाचो तूं दोनी जा. तुजी आवयची भुरगीं तुका नमस्कार करूं. तुजेर शिराप घालतात ताजेर शिराप पडूं. तुजेर आशिर्वाद घालतात ताजेर आशिर्वाद पडूं. देवाचें उतोरें. हे जयाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची इस्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची इस्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सर्वेस्पराच्या नांवाची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आमच्या देवाच्या आंगणांत ताजी सेवा पुजा करतेल्यानो ताजी वाखाणणी करात. जबाब, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. ताज्या नांवाच्या मानाक गितां गायनां करात, कित्याक तो दुळूब मोळगाड. जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक विचून काडला. इस्रायेलाक आपलोच जावंक ताणें निवडून काडला. जबाब, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सर्वेस्पर भोव वर्तो सगल्या देवा मोदें आमचो दोनी एकलोच श्रेश्ठ. हें हांव बरें जाणां. मळबार तशें पृथ्वीर खोल खोल दर्यांनी आपणाक जाय तशें सर्वेस्पर कोत्ता. जबाब, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. उदगाराक उबी रावया. स्वामी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जुआवाचे शीस जेजू सरशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरन्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राचीं सुतां ओडून काडटा आनी फाडो ओदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बुरल्यांनी भरिनात, भरीत जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुजेर शिराप घालता ताचेर शिराप पडू, तुजेर आशिर्वाद घालता ताचेर आशिर्वाद पडू. भाव भयणीनो, इजाकाच्या आशिर्वादाची ही निमणी वडी आनी हो आशिर्वाद ताच्या पुता जाकोबाक मेळ्ळो. अब्रामाचो पूत एकूच इजाक आनी दुसरो आसा तो ताची दासी कडल्यान जल्मलो तो इस्माईल. पूण होक सगळे इजाकाक. इजाक जाणटो जालो, इजाक मेलो, इजाकाक दोन पूत जाले, इजाव आनी जाकोब. दोगूय जाण खरेपणी एकामेका फाटल्यानूच जल्मल्यात, पूण इजाव पयलो जल्मलो म्हणजे तो व्हडलो. आनी तांच्या कायद्या प्रमाणे व्हडलो पूत जो आसा, मालगडो पूत आसा, ताका बापायचो हक्क मेळटा, रायट्स, बर्थ रायट तो. आनी आयज जें कितें आमी आयकलां घडये आमकां आठवेंचशें दिसत. म्हाका जाल्यार तें जायते फावटी आठवेंच दिसता, कित्याक जे भाशेन जाकोब बापायचो हक घेवन मुखार वंशावळ तो चलयता, तातूंत कितें तरी फ्रॉड आसा असो दिसता. व्हडल्या पुताक फटयलो, इजावाक फटयलो. जेन्ना बापायन इजावाक सांगलेलें आपणाचो मरपाचो वेळ आयलो, आतां सगळें म्हजें आतां तुज्या हातान घालपाक जाय, आशिर्वाद दिवपाक जाय, अशें म्हणून जेन्ना ताका शिकार करूंक धाडलेलो, जाल्यार दुसरे वाटेन इजाकाची पोतीन रेबेका म्हणजे ह्या भुरग्यांची आवय जी आसा, तो आपलो फेवरेट आसा ताका मुखार काडटा. जाकोब तिचो फेवरेट, इजाव फेवरेट न्हू, फेवरेटिजम. आनी ह्या पासत एक बदल करता. व्हडलो पूत जेन्ना शिकार करूंक गेला तेन्ना ताचें आंगावळें घालून आपल्या धाकल्या पुताक हो आशिर्वाद घेवपाक धाडटा. जें कितें व्हडलो पूत रांदून दिवपाचो आसलो आपल्या बापायक, ही आवय धाकट्या पुताच्या नांवान आपूण रांदता आनी दिता. आनी धाकटो पूत मायन शिकयला ते भाशेन वचून सगळीं उतरांय सांगता आनीक जेवणूय दिता. तेच बरोबर जें कितें तो न्हेसोण घालून गेल्लो, फ्रॉड केल्लो आनी आपूण इजाव जाल्लो, तेंय ताणें दाखयलें. आनी जेन्ना बापायन विचारलें तेन्नाय, तूं खरेंच म्हजो पूत इजाव? फोट मारली, ओय हांवूच तो तुजो व्हडलो पूत. आनी त्या उपरांत हो आशिर्वाद ताका मेळ्ळो. भाव भयणीनो, आमी जरी तर आयच्या काळार येयत जाल्यार प्रॉपर्टीज हाका लागून कितले त्रास आनी कितलें वयर सकयल जाल्लें आसा, कितले स्कॅम जाल्ले आसात हें आमकां खबर आसा. आनी हे स्कॅम करपाक थोड्यांनी सिग्नेचर फॉर्ज केल्ले आसात. कोण मेला ताच्या नांवान जिते आसात तांणी सही मारलेली आसा, आनी जे कोण जिते आसात तांकां मारूनय उडयल्ले आसात, तांचे डॅथ सर्टिफिकेट्स पासून तयार केल्यात. आनी हे भाशेन हे प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्ल्यो. आनी ह्या पासत जायते घडये आवाज जालो, ताचेर SIT बसयली, पूण ताचो आउटकम घडये तितलो आमकां मेळूंक ना. आजून पासून जायत्यो प्रॉपर्टीज हेच भाशेन खायत आसात, कोण विकीत आसा, बोवाळ जायतो चलता, पूण एक्शन भोव थोडें जाता.
आनी हातूंत भितर असल्यो वस्तू आमकां जायत्यो दिश्टी पडटात. आदल्या काळार त्या काळार जाकोबाच्या काळार आनीक इजाकाच्या काळार सोयी मारप नासलें, पूण हो आशिर्वाद, वडील जो आशिर्वाद दिता तातूंत जालें. जाल्यार आयच्या काळार ते आमी सोयी मारून करता, ट्रान्सफर करून करता, म्युटेशन आनी ह्यो सगल्यो लँड रिलेटेड प्रोसेसीस जे आसात ते करून करता. जाल्यार भाव भयणीनो, जरी तर जाकोब जो धाकटो पूत आसलो ताका देवान वेंचून काडलो आनी हे भाशेन आयज जें कितें आमी वाचलां ते भाशेन केलां, जाल्यार कितें संदेश काय हेच भाशेन करचें? खरेपणी ना. जें कितें चुकीचें आसा तें आमी करूंक जायना, जें कितें कायद्यान आसा तें आमी करूंक जाता. पूण आयज आमचे मदें आमच्यो संवयो कसल्यो जाल्यात. आयज एकामेकाच्यो प्रॉपर्टी खावपाक, एकामेकाक फटोवपाक कितल्यो वस्तू चलनात आमचे मदें. आमची आस जी आसा ती इतली व्हडली जाल्ली आसा की आमकां एकामेकाचें पडूंक ना. आमी एकामेकाक फटोवपाक जायते तरेचे उपाय काडटा. थोडे फावटी एकामेकाक फटोवपाक आमच्याच घोराब्यान घडये 2 जाण भाव भयणां आसात, 3 जाण, 4 जाण, 5 जाण, कितलींय आसूं, पूण आशा थोड्यांची इतली वाडलेली आसा सगल्यांक हेरांक फटोवपाक. आमच्या आवय बापायचे सोयी पासून आमी घेवपाक मुखार सरता. जशें ह्या बापायचो आशिर्वाद घेवपाक आवय शामील आसली, जायते फावटी आमची घरचींच थोड्या दुसऱ्या घरच्यांक फटयतात. हें जायते जाणांक आमकां घडये आमच्या घोराब्यांनी आसतलें दिश्टी पडटलें, आमी अणभवलांच आसतलें, आमकां राग येता आसतलो. वो आमी घडये कोर्टान केसी घातलेल्यो आसात ज्यो काबारूच जायना, प्रॉपर्टी थिंगाच आसात. आनी थोड्यांच्यो प्रॉपर्टी आनीक कोण दुसरोच भलतोच खावन गेलो. जाल्यार असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, जें कितें आमची आशा आमकां ओडून सकयल उडयता ताचेर आमी जरी तर भर घालिना जाल्यार आमी सगळीं सांठली. आमची आशा जी आसा ती घेवन आयज करप्शन वाडलेलें आसा. वयता थंयसर भ्रश्टाचार, प्रॉपर्टीज ज्यो आमच्यो जाग्यार घालपाक जाय, जीं कोण स्वतान बरे भाशेन करतात तांचें जायच ना. कोणाचे म्हयने जाले, कोणाची वर्सां जालीं, एक पार्टिशन जायना. जे थंयसर अधिकारी आसात ते मुद्दम डिले करतात, ब्रायब घेवपाक सोदतात, करप्शन करपाक सोदतात. थोडे उतरांनी सांगना, थोडे डिले करून सांगतात. आनी हातून आमची गोंयकारां जायतीं एके भाशेन फसलेलीं आसात. पूण जे कोण भायले येतात एक दिसा भितर, एक रातयां भितर जायतीं कन्वर्शनां कायद्या पासून आमच्या सरकारान बदललेले आसात. एके वाटेन आमकां आमचो सरकार म्हणटा तुमचें एग्रीकल्चरल लँड विकी नाकात. कालच्या दिसाक आमच्या CMान सांगलां, जेन्ना कुट्टाडे हो ZAO ओपन केला, झोनल एग्रीकल्चरल ऑफीस मुर्मुगांवा पासत जेन्ना उक्तो केला, काय बरीं उतरां सांगल्यात. तुमचें एग्रीकल्चरल लँड विकी नाकात, सारकें सांगलां. पूण दुसरे वाटेन जे कायदे बदललेले आसात, एग्रीकल्चरल लँड विकूंकूच न्हू, पूण हे एग्रीकल्चरल लँड आसात तांचें निसंटन करून ज्यो बुट्ट्यो येतात आतां, हें करपाक आमच्या सरकारान आख्खें षडयंत्र करून दवरलेलें आसा, कुसेस पासून ना. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो कितें करचें आमी? पयले सुवातेर आमी जण एकल्यान आमचें मन बदलूंक जाय, आमची आशा ती सोडूंक जाय. आनी जें सगळें करप्शन चल्लेलें आसा, जो भ्रश्टाचार चल्लेलो आसा, तो जायना जावपाक आमी स्वतान आनी प्रमाणीकपणान जिवंकूच जाय. आनी हें सगळें करता आसतना घडये मनीस आमकां पावनात, प्रशासन आमकां पावना. देवाक आमी खेरीत भाशेन उलो मारून देवाच्या वाटांनी चलूंक जाय. आनी जीं कोण देवाच्या वाटांनी चलतात तीं आखरेक सांडचीं ना. पूण जीं कोण मनशाच्या वाटांनी चलतात, एक दीस सांपडटलीं, एक दीस जेलीन वयतलीं, एक दीस तांकां फायनूय पडटलें. पूण देवाच्या वाटांनी चलतात तांकां त्रास आसतले, डिले आसतलो, पूण शेवटाक जें कितें देवाचे कृपेन मेळपाचें आसा तें मेळटलेंच. तरी कृपा भाव भयणीनो आमकां आयचे मिसाचे भेटेन मागुया. आमचीं जण एकल्याचीं घडये आमच्यो प्रॉपर्टीज आसात, आमकां त्रास जाल्ले आसात, घडये जायतीं जाणां आमी कश्टवतात, घडये जायतीं जाणां आमी दुसऱ्यांक लागून फटवलेलीं आसा, घडये थोडीं जाणां आमी आमचेच आळसायेक लागून आनी आमचे बेजबाबदारेक लागून फटवलेलीं आसात. हें सगळें आमी ह्या आल्ताराचेर देवा मुखार उबारुया.
गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार तुझ्या उदारपणात म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां सासनांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तलपरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचरती तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका सोय. उंचरती तुका सोय सोय. बापा जेजूच्या बापात खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुट पोरगो ठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा. तुवें आमकां सोडून सोम्या. संसाराच्या सोडूनारा आमची सोडून गो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदत्ता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भाव भयणीनो, आयज आमचे लागीं सगळ्यां लागीं आमचीं घरां आसा, आमच्यो प्रॉपर्टीज आसा, आमचीं भाटां बेसां आसा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन विचारया, म्हजें भाट खंय तावन आयलां, म्हजें घर खंय तावन आयलां, कशे भाशेन तें हांवें घेतलां. आनी देवान जें कितें आमकां दिलां त्या पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवया. आनी जरी तर आमी चुकी करून फटोवन नागोवन कोणाचें खाल्लें आसा जाल्यार ताचें भोगसणें आमकां मागुया आनी बरें करूंक निचोव करून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्याक जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोगता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस, आयताराचें मीस, आनी सांताक्रूज कपेलान दाबोलीं 6:30 वाजता आयताराचें मीस. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजेर 3:30 वाजता आझाद मैदान पणजे हांगासर सगळे गोंयकारांक उलो मारलेलो आसा. बाराबर येवन आमी मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागूंक. आमी नांवां दी म्हूण सांगलेलीं, जरी तर कोणाकूय बाराबर बस करपाक जाय जाल्यार चड नांवां येवंक ना. ह्या पासत बसीचो बंदोबस्त आमी करचे ना, पूण आमी आमचीच प्रायवेट व्हेकल्स घेवन बाराबर एकामेका बराबर आमी वचपाक प्रयत्न करुया. आनी दुसऱ्या बराबर आमी बाराबर मेळून मणिपूरच्या लोकां पासत आयज मागुया. न्हीच फकत सांजेर 3:30 वाजता आयचो आख्खो आमचो दीस आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस आनी हेर वस्तू ज्यो आमी करता त्यो आमी आयच्या दिसाक मणिपुराच्या लोकां पासत भेटोवया. गायन घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. Kushal dado samiraje, mogaci vite kustore, Pamojaci vite gore, Kushal sodan sami boži, Kushal dado
आपोलाचे गीत